9 आणि 10 फेब्रुवाराक माड्डोळा गोवा युवा मंच आयोजित दायज 2019 ही कार्यावळ जावपाची आसा। ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण गोंय राज्याचे कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आसतले। तशेंच उपसभापती मायकल लोबो आणि हेर मानेस्तू ह्या उद्घाटन सुवाळ्याक हजर आसतले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयची पत्रकार परिषद जी आसा ती गोवा युवा मंच आयोजित दायज 2019 ह्या दायजाबद्दल ब्रिफींग आणि तुमकां सगळ्यांनी इन्वायट करपाक लागून प्रेस कॉन्फरन्स दवरलेली आसा। त्याच बरोबर दायजाच्या माटवाक युवा गौरव पुरस्कार जो 2010 पासून आमी दितात त्याच्या बद्दल म्हायती तुमच्या पर्यंत पावप आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे गोंयकारां पर्यंत पावप ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ही प्रेस कॉन्फरन्स दवरलेली आसा। आमच्या बरोबर आसा माझ्या अजून बाब भरत नाटोळकर, ॲडव्होकेट भरत नाटोळकर, दायज 2019चे स्वागत समितीचे ते चेअरमॅन आसा, माड्डोळा रावता आनी माड्डोळचे पंच म्हणून ते कार्यरत आसा। म्हणजे हांवें आसा बाब भावेश जांबावलेकर, भावेशा कडेन दायजाचे कार्याध्यक्ष म्हणून काम आसा। एकूण जे दायज त्याची वजन पेलपाक जाय तें भावेशा कडेन आसा। त्या वाटेन आसा बाब राज निगळे, राजाचे स्वताचे एक वेंचर राजन सुरू केला, ते एंटरटेनमेंट फिल्डान राज केल्लो आसा। ह्या वाटेन आसा आमचे योगेश प्रभू कडेन दायजाचे कॉर्डिनेटर चीफ कॉर्डिनेटर म्हणून काम आसा। आनी फाटल्यान मनीश आसा, हरीश भावे कडेन को कॉर्डिनेटर म्हणून काम आसा। त्याच बरोबर रुचा फट्टे आसा, ताजे कडेन दायजाचे सेक्रेटरी म्हणून काम आसा। आनी बाय संतोशी नायक, संतोशी कडेन युवा संयोजक म्हणजे यूथ जे कॉर्डिनेट करचे पडटा, मिटिंग्स जे आपोवचे पडटा, हें सगळें काम जें आसा एकूण दायज उबें करपाक लागून तें संतोशी कडेन आसा। दायज 2019 हो इव्हेंट माड्डोळा 9 आणि 10 फेब्रुवारीक जातलो आणि 9 तारखेक सकाळी 9:30 वरांचेर ह्या इव्हेंटाचे उक्तावण सुवाळो जातलो। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक गोंय राज्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री श्री गोविंद गावडे मुखेल सोयरे म्हणून आसतले। त्याच बरोबर गोंय राज्याचे विधानसभेचे उपसभापती श्री मायकल लोबो हे उद्घाटक म्हणून हजर आसतले। तशेंच मानाचे सोयरे संदीप निगळे आणि वेली कुंकळे पंचायतीचे सरपंच श्री लक्ष्मीकांत खेडेकर हे आसतले। आमी पळयता गेली 3 वर्सां दायज हे कपलेश्वरी कवळ्या पंचायतीन घडटा। मोठ्या प्रमाणात गोंयचे युवक, गोंयचे संस्कृतीक पंगड ह्या दायज हातूंत सहभागी जाता आनी मोठ्या प्रमाणात ह्या गेल्या 3 वर्सांक दायजाक यशूय मेळ्ळां। तर म्हाका खुशी जाता दायज अंदू माड्डोळा युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब आझाद मैदानाचेर घडटा। तर हांव माड्डोळ गांवचो पंच मेंबर ह्या नात्यान हांव दायज 2019 ह्या आमच्या गांवांत स्वागत करता।